नमस्कार भुरग्यांनो, आज आमी 10वेचो वर्सुकी कोंकणी स्वाध्याय आनी ताचे मूल्यांकन पळयतली। हा विशय दिल्ले आसात, तातूंतलोच खंयचो एक विशय तुम्ही वेचून काडचो आनी ताचेर स्वाध्याय करचो। ते खंयचे 10 विशय ते आतां आमी पळोवया। अवकाश विरांगना कल्पना चावला विशीं सुमार 200 उतरांनी सचित्र म्हायती एकठांय करून बरोवप। भारतीय विज्ञानिका विशीं सचित्र म्हायती एकठांय करून बरोवप। विज्ञानीक म्हळ्यार सायंटिस्ट। भारत देशांतल्या खंयच्याय एका पर्यटन थळाचे सुमार 200 उतरांनी सचित्र म्हायती एकठांय करून बरोवप। पर्यटन थळ म्हळ्यार टुरिस्ट स्पॉट। गोंयच्या रुखांची वळख करून घेवन ताचो उपेग आनी खाशेली म्हायती सांगपी तक्ते तयार करप। व्यसनांचे वायट परिणाम ह्या विशयाचेर सुमार 200 उतरांनी आपले विचार उक्तावप। पाठ्यपुस्तकांतल्या कवींच्यो आनीक कांय कविता एकठांय करून तांचो संग्रह करप। गोंयच्या लोककला विशीं सुमार 200 उतरांनी सचित्र म्हायती एकठांय करून बरोवप। खबरापत्रांचो वापर करप। समानार्थी उतरांचो संग्रह, म्हणी, सुविचार, वाक्प्रचार, दिसाळ्यांतली उतर कुवाडी आदींचो संग्रह करप। भारत देशात घडिल्ल्या सैमीक आपत्ती विशीं सचित्र म्हायती एकठांय करून बरोवप। गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केल्ल्या वावराची म्हायती सचित्र एकठांय करून बरोवप। ह्या स्वाध्याया खातीर गुणांची विभागणी अशी केल्ली आसा। विशयाचे आकलन 2 गुण, म्हायती पुंजावप, विशय निवड 3 गुण, मांडावळ 3 गुण, अभिव्यक्ती 3 गुण, भाषा शैली 2 गुण, सादरीकरण 1 गुण, वट्ट परिणाम 1 गुण, तोंडी परीक्षा 5 गुण, वट्ट गुण 20 गुण। आता आमी हो स्वाध्याय कशे तरेन आसचो हाच्या विशीं थोड्यो गजाली जाणून घेवया। ह्या स्वाध्यायाचे पयले पान अशें आसपाक जाय। सगळ्यांत पयलीं कोंकणी स्वाध्याय म्हूण बरोवचे, उपरांत स्वाध्यायाचो विशय, विद्यार्थ्याचे नांव, यत्ता, विभाग म्हळ्यार डिव्हिजन आनी शाळेचें नांव। दुसऱ्या पानार मांडावळ म्हळ्यार इंडेक्स बरोवचे, तातूंत क्रमांक, विशय आनी पान क्रमांक बरोवचो। तिसऱ्या पानार स्वाध्यायाक सुरवात करची। हो स्वाध्याय करपा खातीर हांवें हांगा कांय संदर्भ पुस्तकां दिल्यात, तांचोय तुमी वापर करपाक शकतात। आशा करता की तुम्ही हे सगळे मुद्दे लक्षांत दवरतली आनी बऱ्यांतलो बरो स्वाध्याय करपाचो यत्न करतली। दुसरे फावट हिंदी स्वाध्यायाचे मूल्यांकन कशें जाता आनी हिंदी स्वाध्याय कसो करचो हाच्या विशीं जाणून घेवया। तो पर्यंत घरा रावा, सुरक्षीत रावात। देव बरें करूं।